सर्वेस्वराज्य माना नवे गीत गायो आमचे खातीर चोया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्वराज्य माना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्वराज्य माना संतोषाने गीत गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीशानो, आयज आमी भोगतीन हे पवित्र सुवातेर एकठांय जाल्यान बागेवन तांतूनीक मान दिवन आयज ह्या वेळार आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसतना देव आमकां ह्या किरीत विशया उद्देशी उलो मारता. स्वताची मनशां जावन स्वत पोरगोटूंक न्हय फोटिंगपण आनी आमकां बागेवन आंदूनच एक नमुनो कसो दवरता. ज्या बागेवंतान आपली जिबेन सदांच सोत पोरगोटली आनी ह्या पासत ओचोऱ्यांनी देवान ती सदांच ताजी दवरली. आयज आमकांय बी वेगवेगळ्या माध्यमा उद्देशी आमच्या मोबायल सेलफोन्सा उद्देशी सोत पोरगोटूंक आयज आमकां उलो आनी हीच कल्पना मनान दवरून ह्या त्रेजेनान भोक्तीपणी आमी वांटो घेवया. जायते फावटी घोडी आमी चुकल्यान जायत. सोत पोरगोटचे सुवातेर आमच्या फायद्याक लागून ओ दुसऱ्या खाला उडोवचे मनान आमी फोट शिंपडायला, पोरगोटला, पोसरायला. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हात जोडून काल त्या काळजान म्हणुया, सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान चालून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेवन सुद्दां सांगपाक मारी सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia Kakluto, Sonia Kakluto, Kakluto. Krista Kakluto, Krista Kakluto, Kakluto. Sonia Kakluto, Sonia Kakluto, Kakluto. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे त्रेजनाचे इंतेसांव भेटयता सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी वास्को. केरीत भाशेन तांच्या प्रिंसिपलाचेर, स्टाफाचेर, टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ जी भुरगीं थंयसर शिंकतात तांचेर बागेवन आंतोनीचे विणवणेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी तेच भाशेन आमची ह्या वेळार इंतेसांवां मागणी देवा मुखार आमी घालुया. जी कोण आपलो वाडदीस काजराचो दीस समोरमतात, जी कोण पिडयेंत आसात, केरीत भाशेन जायते जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. तोरणी, भुरगीं, जाणटीं, मोदली पिरायेची बाड्या कोश्टोतात पिडयेक लागून आनी वेगवेगळे पिडयेक लागून बागेवन तांतूनी लागीं कोतकोत्यान मागतात. ह्या ऑनलायन माध्यमा उद्देशी देखून थंयसर बाड्या ल्हानविकायेन कमेंट्स घालतात.
सांतांतून आमचे पासत माग म्हणून आमचो पूत तूं आमची गोरची पिडयेंत आसात तांची देवान मागणी आयकूंक मागुया आनी तेच भाशेन जी कोण नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिविताचो सांगाती सोदतात तांचेय पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिस्बोआच्या बागेवन तातुनीक कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आगंदाक आसल्यांचो तीर आसलो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजूत आमकां मेळूं. आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. बागेवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा ते जेजू क्रिस्ता मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप परगट कर, वखदां आनी वखदां भायर परतून परतून सांग, विवाड करून मनांत रिगोय, खोड काडून दाखोय, ताच्या गिन्यानांक उलो मार. पूण सगळे सोंसणीकायेन आनी शिकोण दिवच्या मनान तशें कर. असलो काल येवचो आसा की मनशां रोग बरे शिकोवणेक उपगतली आनी तांचे कान खर्जोन नवलां आयकुचे आशेन आपणाकूच मानता तसले एकार एक गुरू विचून काडटली आनी स्वताक कान बेरे करून गप्पां तालां आयकूंक वेतली. पूण तूं जागृत राव. येता तितलेय कोस डॉग धीर घेवन सोंस. शुभ वर्तमान परगटूंक भायर घे. मुनयारपणाचे कायदे बरे करून पाल. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान करुया. गायनाचो अंक Q7 पेज 169. देवा तुझी दौलतीची धुंडाय खोलाय कशी सांगची. तुझी जाणवाय तुझे गिन्यान
शुभ वर्तमानाक आमची खाल जमाना तयार करून उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे असो. मातेवा पोरमणे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, फोटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायन रावात. मेंढऱ्यांचे रूप घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांगड येते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरीच्यो कोणे दाखो काडल्यात जायत, आनी सोराट्यांची कोणे आंजिरां काडल्याशी आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता, आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवन नजो न्हय, म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवन नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातुरतात आनी उज्यांत उडयतात. देखून हांवें म्हणलां, तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, आयज आमी हांगासर भावार्थान एकठांय जाल्यान ह्या त्रेजेनाक. खंयचे त्रेजेने? आठवें त्रेजेन. इतले दीस आमी 8 दीस वेगवेगळ्या विशयांचेर आमी नियाळ करीत आयल्यान, आनी आयजूय बी आमकां एक किरीत गरजेचो विशय आमचे मुखार दवरलेलो आसा. तो ह्या काळार ह्या दिसांनी गरजेचो नियाळ करूं. हो विशय वेगवेगळ्या माध्यमाचेर नदर घालूंक आपयता. किरीत भाशेन मोबायल जो आमी वापरतात, सगळीं आमी वापरतात ताचेर नदर. पूण अदीक करून हो विशय आमकां नियाळ करूंक आपयता की आमी स्वताची मनशां जावं, स्वत परगटूंक न्हय फोट. आनी हाकाच लागून प्रितीच्यानो, म्हाका एक काणयेचो उगडास येता. जेन्ना हांव सेमिनारींत आसलो, ब्रादर कसो आकारणी करतालो, सेमिनारिस्ट कसो, तेन्ना आमचे सेमिनारींत एक ओस्तोरी आसली जी वावर करताली, सफाई करताली, आनी तिचें नांव आसलें केरोबीन. जायते जाण पाद्री तिका वळखतात. पातकूर देखून फादर मारियो जावं पादिगा देखून फादर सोकोर तिका बरो वळखतात. एदी ओस्तोरी ती सान्नी इतलीच. एक फावटी मॉपर देखून तिच्या लांब आसलो. सफाई करताली बरे भाशेन. मोडी आसली जायत, पूण तिची जाणवाय बरी लांब आसली. एक दीस तिणें म्हाका एक काणी सांगली, आनी ती म्हाका सदांच उगडा आसलो ती काणयेचो. ही काणी खंयच्या बायबलांत मेळची ना, ना म्हूण खंयच्या बुकांत मेळची ना, जी काणी तिणें सांगली ती. आनी काणी कोणाची? हांवें जायते फावटी सांगल्याय. ती काणी आंकवार मारेची आनी सान जुजेची. एक दीस खंय जेन्ना जेजू सांडलो तेन्ना, आमी जाणा जेरुजालेम जेन्ना सांडलो तेन्ना आंकवार मारिया आनी सांजुजे खंय भियेलो. ती म्हाका सांगता, एक केरोबीन ही काणी तिणें म्हाका सांगली. ती खंय भियेली आनी हेवटेन तेवटेन सोदूंक लागली जेजूक. आनी अशीच वेता आसतना जेजूचे सोदीक तांकां खंय एक शेत मेळ्ळें. शेत
जे जायते पीक जाल्लें ते शेतांत आनी जायते मानाय थंयसर आसले, निवतालें शेत, जायतें पीक, आनी ते वाटेनकूय आंकवार मारियान जुजे पासार जातालीं जेजूक सोदूंक. तांणी तें पळयलें शेत, आनी लोक आसा तो थंयसर वावर कोत्ता तो, आनी ती भियेल्लीं आपलो जेजू ना म्हणून तांणी खंय चिंतल्या तांचे लागीं विचारुया म्हणून. आनी थंयसर काम कोत्तालीं ती शेतांत तांकां खंय विचारूंक गेलीं, तुमी हे वाटेन एका 12 वर्साच्या भुरग्याक पळयला, हे वाटेन तो गेला, आमचो तो, आमी ताका सोदतात. आनी थंयसरलीं खंय जीं कोण वावर कोत्तालीं शेतांत तांणी खंय मांडणी काडली, हांची आमी फकाणां करुया, प्रेंग करुया. तांणी पळोवंक ना जेजूक ते वाटेन पासार जालो तो, पूण सायबिणीक आंकवार मारयेक आनी जुजेकूय तांणी फोट मारली, ओय ओय आमी पळयला तो हे वाटेन गेला. आनी हे भाशेनकूय तांकां फोटोनकूय ते वाटेन धाडलें. आनी आंकवार मारिया आनी जुजे बाड्या आशेन गेलीं जेजू ते वाटेन गेला आसतलो म्हणून सोदीक. प्रितीच्यानो, ह्या कामदारांनी खंय जें पीक तांकां जाल्लें तें राशींनी एकठांय करून दवरलें दुसऱ्या दिसा येवन व्हरोंक. आनी दुसऱ्या दिसा खंय ती परतून आयली त्याच शेतांत, जे शेतांत तांकां जायतें पीक जाल्लें, जे भात राशींनी एकठांय करून दवरलेलें तें दुसऱ्या दिसा खंय आख्खें तोडप जालें, फातोर जावन उरलो. आनी केरोबीन सांगता, केन्ना फोटी मारी नाका, दुसऱ्याक फोटोय नाका. भात देवान फोट मारली म्हणून ताचे आवय बापूय आख्खें तोडप करून सोडलें. ही सादी काणी केन्ना गणोंक ना आसतली ती, पूण एक व्हडलो संदेश दिलो केरोबिनान. आनी म्हाका ती काणयेचो सदांच उगडो आसुल्लो, आनी हांवें ती आयज कितें भाशेन सांगल्या, कित्याक हो आयचो विशय आमकां तेंच करूंक उलो मारता. फोटिंगपण आनी फोट ना पसरावंक, ना शिपडावंक, फोटीच्यो खबरो ना सांगूंक, कित्याक देव आमचेंय पीक गोडी तोडपान बदलीत, कास्त कशी. आनी त्याच पासत प्रितीच्यानो, आयज हो आमकां विशय पयले उलो मारता, स्वताची मनशां जावं. कित्याक जावंक गरज स्वताचें? स्वत कित्याक परगटूंक गरज? कित्याक आमचो देवूच स्वताचो. आनी हेंच आमकां देवाच्या उतरांत मेळटा, जुआंवच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, हांव वाट, सोत आनी जिवीत. देव सोत, देवा भितर फोटिंगपण ना. आनी जुआंवच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा ताची उतरां स्वताची. देव सोत आनी ताची उतरांय स्वताची. पूण आमी मनशां प्रितीच्यानो, आमची उतरां फोटिंगपणाची जाता. जरी तर आमचो देव स्वताचो, आमी ताची भुरगीं आनी क्रिस्ताची पाटलावदारां जाल्यार आमी स्वताची मनशां जावंक गरज. पूण खंय ना खंय तरी आमी फोटिंगपणाची मनशां जातात, फोटिंगपण शिपडावपाची मनशां जातात. ही आमची असोगताय. आनी आमकां मागीर पावलो देखून तिमोथाक बरोवनाच्या पयल्या वाचपांत सांगता, असलो काळ येतलो की स्वताक कान बेरे जातले, स्वताक कानबोयरे जातले, कान बेरे जातले. म्हणल्यार फोटिंगपण चड आयकूंक येतलें, न्हय सोत. कित्याक सोत चड शिंपडावपाची ना, फोटिंगपण शिंपडायतले. आनी कित्याक जाता काय बागेवन पावलूच तिमोथाक बरोवन सांगता, कित्याक जेन्ना देव आमच्या जिवितांत आसना आनी हांव देवाक भियेना, तेन्ना फोटिंगपण भितर येतलें. कित्याक देव आसत, सोत आसतलें. कित्याक देव स्वताचो देव, आमचो देव. अंतस्करणाक सैतानाचो दाग लागतलो, हे बागेवन पावलूय म्हणटा एके कडेन तिमोथाक बरोवन. देवाचो न्ही, पूण फोटिंगपणाचो आत्मो आसत, थंयसर सगळें खोटेपण आसतलें, दोंगेपण आसतलें. आनी ह्या पासत प्रितीच्यानो, जरी तर आमचो देव स्वताचो, आमकांय आपयल्यान स्वताची मनशां जावं. असो आमी चुकतात, पूण हो आयचो नियाळ आमकां उलो मारता, स्वताची मनशां जावं. प्रितीच्यानो, आमचें जिवीत वेगवेगळे भाशेन गोडी फोटिंगपणाचें जावंक शकता. वावरांत गोडी फोटिंगपण, जिवितांत गोडी फोटिंगपण. पूण आयचो विशय केरीत एक बागाचेर नियाळ करूंक आपयता. जायतें आसा
नियाळ कोत्तलो जाल्यार फोटींगपण पूण एक भाग जो विचून काडला तो आयच्या विशयांत म्हणटात तो गरजेचो जातूंत आमी चड मिसोड आसात आनी ती म्हणल्यार माध्यमां ही सोशल मिडिया आसा ती कम्युनिकेशनाची जावं ते आमचे मोबायल जे आमच्या हातारूच आसा जायते जाण म्हणटलीं आमचो मोबायल तो बॉटनाचो टॉक टॉक करपाचो तेची आनी कितें फादर प्रितीच्यानो हे मध्यमां सगल्यांक लागतात तुजो घडी मोबायल बेश्टो जायत पूण दुसऱ्या कडल्यान देखून जो मोबायल वापरता ताचे कडल्यान तरी खबर आयकूंक येता पूण ही खबर स्वताची फोटींगपणाची ती आयज आमी नियाडूंक गरज आनी त्या पासत प्रितीच्यानो पवित्र सोबीन पयलो दाखलो भायर काडलो तो म्हणल्यार वातिकान दुसरे विश्व सोबीन एक म्हणटा तो सेवा धर्माचो पयलो जेन्ना जंयसर पाप साहेब बिस्म कार्दियाल एकठांय आसले जायती भासाभास केली जायते चिंतप आसलें आनी नवेपण तांणी हाडलें आनी पयले दाखले डॉक्युमेंट्स भायर काडले ते म्हणल्यार पयलो म्हणटा तो एक सेवा धर्माचो जो आमी समोर म्हणटा आनी दुसरो म्हणल्यार ह्या माध्यमाचो डिग्री ऑन मास मिडिया कम्युनिकेशन कित्याक तेन्ना आमच्या वडिलांनी नियाड केलो हे गरजेचें आनी आमी तातूंत चड मिसोड जातले मोबायल तेन्ना येवंकूच ना पूण तांणी तो पयलोच भायर काडलो कित्याक हो आमच्या जिविताचो भाग जातलो ही सगळी मास मिडिया जावं ते मोबायल जावं ते सोशल मिडिया आहात आमी तातूंत आसात तातूंत गेल्लीं आसात भितर ही आमच्या वडिलांनी आदीं फुडेंच ताचे दाखलो भायर काडलो पयलो दाखलो तांच्यान दुसरे देखून काडूंक जाताले ही देवाची मांडणी कित्याक शिकोवंक हांचे उद्देशी सोत परगटूंक हांचे उद्देशी देवाक परगटूंक पूण आयज खंय ना खंय तरी प्रितीच्यानो फोटींगपण चडशीं पडटा जेजू आयज म्हणटा शिव वर्तमानान चतूर रावात खोटे प्रवादी भायर सरल्यात मास मिडिया हे मोबायल देवाचें व्हडलें देणें आमकां ताचे उद्देश आमचें जिवीत कितलें सोंपें जालां कितलें सोंपें कोण बरो ना देखून जाल्यार आमी रोखडीच 108 मारतात येतात जायतीं बरेपणां कोणाक खबर पावंक जाय मेला म्हणून रोखडीच पावता आदीं मेला म्हणून चीट बरयतालीं आनी म्हयन्या मिसा खबर पावताली आदीं कित्याक तेन्ना तो काळ आसलो पूण आतां न्ही आतां सगळें फास्ट जावं ते आमचे डिस्टन्स जावं तो टायम हें सगळें केअर घेता पूण ताची सांगाता वायटूय भितर सरला ह्या माध्यमा उद्देशी जे बरेपणाक वापरूंक जाय आसले तातूंतल्यान आयज फोटीचो प्रचार जाता आनी त्या पासत प्रितीच्यानो आयज जेजू म्हणटा चतूर रावात खोटे प्रवादी जे आयज हे माध्यमां बरी स्वताची प्रवादी जावंक जाय आसली आयज ती खोटेपणाची प्रवादी जाल्ले आसात फोटींगपणाचे प्रवादी जे सारकें सांगचे सुवातेर सोच सांगचे सुवातेर आयज फोट सांगतात आनी ताका लागून कितल्या लोकांचें जिवीत काबार जाल्लें आसा आनी कित्याक लागून जाता काय हांवें शिंपडायता फोट कितेंय जावं तें प्रितीच्यानो जावं तें एक लेख बरोवन मॅसेज बरोवन जावं तो एक उमकोच धाकटो फोटो काडून तो शिंपडावन ताका दुसरोच माताडो दिवन ओ व्हिडिओ आसा ताचो एकूच भाग घेवन जो आख्खें सोच सांगना अर्दकूट सांगता आनी उरलेली फोटींगपणाची फोटी खबर सांगता 2 सोतां घालून 12 फोटयो घालून शिंपडावन कितल्या लोकांचें जिवीत पिडार जालां काय कित्याक जाताय घोडी म्हाका फायदो मेळटलो दुसऱ्याक सोकला घालूंक जाय जाल्यार दुसऱ्याक लोजयेंक घालूंक जाय जाल्यार रेप्युटेशन दिवंक जाय जाल्यार ह्यो असल्यो जातात आनी तेन्ना प्रितीच्यानो आमकां बागेंत आतून नमुनो कित्याक जेजू म्हणटा बरें झाड बरीं फळां दिता वायट झाड वायट फळां दितलें बागेंत तातून बरें झाड आसलें स्वताचो प्रवादी तो आसलो आनी त्याच पासत देवान ताची जीब देखून कुसूंक दिवंक ना कित्याक हे जिबेंतल्यान न्हय फोट पूण सदांच सोत पुरगटलें ताणें आनी ताची एक व्हडली मिलाग्र आसा जेन्ना ताचो बापूय दोन मार्तीन जेन्ना ताचेर तो लिस्बां आसलो ताचो बापूय ताचेर खोटो आरोप घातलो की ताणें एक कीर मादारल्या म्हणून ताणें एक खून केला म्हणून जो ताणें करूंकूच ना फोट आनी ताका बाळे कोर्टान व्हेलो ओचोऱ्यांनी सांतांतून जो पादुवांत आसा पयस बरो ताकाय खबर मेळटा नॉलेज मेळटा म्हज्या बापायचेर खोटो आरोप घातला ही खोटी खबर जोरी तर तो प्रोविन्शियल आसलो
पूण तरी आसतना ल्हानवीक जावन दुसऱ्या वडिला लागीं परवानगी मागता वचोंक लिजबांक आपणाच्या बापायक साल्वार करूंक जो एके भाशेन बोली पडला खोटेपणाक फोटीक आरोप ताचेर घातला आनी थंयसरूय मिलाग्र जाता जो इतले व्हडलें डिस्टन्स तें पयस तें 9 विजमितांनी तो थंयसर पावता देव ताका पावयता पादुआंतान लिजबान पावयता कोटांत आनी थंयसर वचोन तो आपल्या बापाय पासत सोत परगोडटा की म्हजो बापूय निरपराधी ताणें खून करूंक ना तो निरपराधी आनी जुईज थंयसर आसात ते म्हणटात तुजे लागीं कसलो पुरावो आसा आनी तेन्ना तो म्हणटा व्हडली चॅलेंज तांचे मुखार दवरता मेल्लो मनीस ताका गोवाय दितलो ही फोट म्हणून मेल्लो मनीस आनी वता जंयसर ताका पुल्लोलो तो मनशाक मारलोलो थंयसर व्हरता ताचो फोंड उस्तिता आनी हुकूम घालता देवाचे नांवे मनशा उठ आनी सत्य सांग आनी मेल्ली कूड जाका जीव नासलो त्या वेळार ही बोसता मेल्ली कूड स्वर्गार आत वयर उबारून एके भाशेन देवाचो सोपूत घेवन सांगता ओ मनीस म्हणल्यार सांतातुनीचो पाय निरपराधी ताणें खून करूंक ना आनी उपरांत बागयोंत आंतोनीचेर नदर मारता आनी म्हणटा म्हाका बोगोस कित्याक ताका एक्स कम्युनिकेट केल्लो म्हाका बोगोस म्हणून परतो काशवांत वेता मेल्ली कूड जाता सोत आसा तें पोरगोड जाता थंयसर मिलाग्र ओडली आनी लोक पळयता अजाप जाता मेल्ली कूड उलयली सोत पोरगोटूंक आनी तेन्ना हे जुईज म्हणटात तुजो बापूय इनोसेंट जाल्यार कोणें किरम केल्या तेन्ना बागयोन तांतून म्हणटा हांव आयिल्लो सोत पोरगोटूंक म्हजो बापूय इनोसेंट म्हूण सांगूंक किरमीदोर कोण तो तें तुमी सोदून काडूंक जाय प्रितीच्यानो सदांच ताणें सोत पोरगोटलें आनी हेच पासून तो व्हड बागयोन ताची जरी तर आमी देवोत ताका आमी मान दितात ताचो मोग करतात जाल्यार आमी स्वताची मनशां जावंक गरज खंय ना खंय तरी आमी चुकतात पूण देवाचो आदार मागूंक गरज जो देव स्वताचो देव आनी त्याच पासून प्रितीच्यानो जे आयज आमच्या हातांचेर खेळटा मोबायल जावं ती माध्यमां ती आमी कशे भाशेन वापरता तांचेर नदर घालूंक जाय आनी केरीत भाशेन तातूंत सत आसा ट्रूथ ओ तें फेक हें आमी सोदून काडूंक जाय आनी हीच दोन उतरां घेवन हांव एके भाशेन तुमकांच एक उपाय दितलो कशे भाशेन आमच्यान सोदूंक येता ट्रूथ TRUTH ती पयली प्रितीच्यानो आमकां उगडास करता टू रिफ्लेक्ट वेदर इट इज ट्रस्टवर्दी ताचेर विस्वास दवरूंक येता कसलीय म्हाका मेसेज आयला कोणाचो फोटो आयला कोणाचो व्हिडिओ आयला म्हज्यान विस्वास दवरूंक जाता जे मनशान म्हाका धाडला तो हांवें पयलो म्हाका प्रश्न करूंक जाय विस्वास दवरूंक जाता वेदर इट इज ट्रस्टवर्दी दुसरी वस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो आमी जाणा त्या दिसांनी कितें जालें व्हिडिओ व्हायरल केलो उपरांत कितें जातलें ताची कोण जबाबदारी घेतलो तो मनीस बाड्या कितें करतलो ताच्या जिवितांत कितें जातलें कोण जबाबदारी घेतलो ही जी म्हाका फॉवर्ड केल्या ताणें जबाबदारी घेतल्या हांव जी दुसऱ्याक दिता मॅसेज ती हांव जबाबदारी घेतलो फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी यू ही जो मॅसेज आयला फोटो आयला कोणें म्हाका व्हिडिओ धाडला तो खऱ्यांनीच युजफूल गरजेचो तो आनी हांवें दुसऱ्याक धाडूंक गरजेचो तो म्हाकाच प्रश्न करूंक जाय ती अगेन TRUT चिंतूंक थिंक हांव दुसऱ्याक धाडचे पयलीं हांवें चिंतूंक जाय 2-4 पावटी हांव कित्याक धाडटा हांव कुशाल जाला म्हणून ही कोणाची तरी खबर आयकल्या गजाल आयकल्या म्हाका व्हिडिओ आयला कोणाचो फोटो आयला चंय केसलो तो हांव चिंता काय दुसऱ्याक धाडचे पयलीं आनी उपरांत प्रितीच्यानो TRUTH त्या मॅसेजीन त्या व्हिडिओन त्या फोटोवांत ऑनेस्टी आसा सोत आसा काय कितें सांगलां तें एक दाखयलां पूण वेगळेंच कितें सांगलां आनी त्या पासून हांव विचारता काय हें सोत काय हातूंत सारकें आसा काय हांवें नियाळ करची गरज प्रितीच्यानो जेन्ना कितेंय म्हाका येता हें ट्रूथ TRUTH ट्रस्टवर्दी विस्वास दवरूंक जाता जावं तें
रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण जबाबदारी घेतलो जावं तें गरजेचें वेदर इट इज युजफूल जावं तें हांव चिंतां धाडचे आदी दुसऱ्याक 100 पावटी आनी निमणें म्हणटा तें तातूंत सोत आसा ऑनेस्टी आसा आनी हेंवूय आमी पळोवंक जाय वेदर इट इज फेक कित्याक खोटो न्यूज फेक न्यूज सदांच हे भाशेन आसतलो FAKE फॉल्स तातूंत कांय सारकें आसचें ना सदांच तो फॉल्स कितें तरी जे भाशेन हांव सांगतालो 2 सोतां घालून 12 फोट्यो आसतल्यो सदांच तेन्ना आमच्यान म्हणोंक येता दोळे धांपून हो फेक न्यूज म्हणून दुसरे सुवातेर FA सदांच दुसऱ्याक यूज करतलो कोण खोटो बातमी खबरो दुसऱ्याक धाडटा ती आपणाच्यो न्ही कोण आपणाच्यो खोट्यो खबरो धाडच्यो ना त्यो सदांच दुसऱ्याक सोकला घालूंक दुसऱ्याक अक्यूज करूं दुसऱ्याचें नांव पिडार करूं दुसऱ्याचें रेप्युटेशन पिडार करूं एक सादें उदाहरण 2 हॉटेलां आसात जावं 2 हॉटेलां म्हाका एक हॉटेलाचें रेप्युटेशन सोकला घालूंक जाय हांव कितें तरी वायट कोता त्या हॉटेलांत हें विकतात तें विकतात ती असलें उदक वापरतात तसलें आनी हांव हें घडून खोटी बातमी घडून हांव ती धाडटा कित्याक आय एक्यूज तांचें सोकला पडोवंक एक्यूज के सदांच हो खोटो बातमी फोटिंगपणाची दुसऱ्याक मारता घोडी खोऱ्यांनीच मारिना पूण ताचें जिवीत मोडटा ताचें नॉर्मल लायफ मोडटा ताची सपनां मोडटात कित्याक जेन्ना एक पावटी कितेंय जावं तें उपरांत देखून तूं क्लियर येयत भायर तुजेर जे आरोप घातल्यातले क्लियर येयत पूण सदांच तुजें जिवीत मागीर ते भाशेन उरता एक पावटी ताचें स्कॅन्डल जाल्लें ताचें खबरो हे भाशेन भायर गेल्ल्यो ताचें जिवीत भाड्या मेल्लें जाता जाय त्या मनशाक ते त्रास पडटा तातूंतलो भायर येवंक कित्याक तूं क्लियर कितलो येवं लोक उलयतलो सदांच तेदोन तेजी मॅसेज भायर येयल्ली तेन्ना ताचे फोटो भायर येयल्ले व्हिडियो भायर येयल्ले त्या पासत प्रितीच्यान फेक न्यूज सदांच दुसऱ्याक मारता आनी निमणें म्हणटा ते FAKE खोटो न्यूज सदांच इवल तातूंत कांय बरें आसना तें सगलें येता तें म्हणल्यार सैतानाचें देवातावन येता तें सदांच ट्रू एंड ऑथेंटीक प्रितीच्यानो आयज आमी जायते नियाळ केला बागेन हातूनच सोत पुरगोटपी आसलो जेजू जो ह्या थोड्याच वेळान ह्या आल्ताराचेर येतलो तो स्वताचो देव आमी ह्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान कितें भाशेन आमच्या मोबायलांतल्यान जो आमच्या हातार खेळटा ताचे उद्देशी सोत पुरगोटूंक आमकां दोर एकल्याक कृपा मागूया सगळीं उबी रावया आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आधुनीक मांडण्यांनी उद्देशी आपले पोरचे मोदें गोड संबंद बांदून हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमा सोमेस्तांनी आमचे सेलफोन्स वापरून आनी ताचे गुलाम ना जावंक तशेंच गैर उपयोग करूंक दुसऱ्यांच्यो खोट्यो खबरो वो खोटे फोटो पयरसायना जावंक पूण भावपणाच्या नेटान सांबाळूंक नातें सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आयच्या 13 जाणांचे इंतेसांव भेटयतात सेंट एंड्रू हायर सेकंडरी स्कूल हांचो प्रिंसिपल आनी स्टाफ हांचेर सगल्यांचेर बागीवंत आतोनीचे मोजोतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका
तळ बापा कालतक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया C34 पेज 42. सगळी उबी रावया. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा शांतीच्या आनी मोगाच्या दातारा बागयोन तांतुनीचो उगडास करून हो योद्ध आमी तुका भोमतां आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी शांती दी म्हूण आनी एकामेकाच्या सोपूर्ण मोगान एकवटाय म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काड्यान सोरवताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताचे मानाक तुजे पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय. अशें ताच्या बागयोन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकोडेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतान संतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परीन तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कोर म्हणून मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी क्रोगोत. कोस्ट मोरोण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो मोडून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासा खुरात. सगळीं उबी रावया. पावार्थाचो गूट. संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा पोरवी तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी काल मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचे विस्तारले जे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिमियो आदारी गवणी बापान सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान ओंतरून गेल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आमची काकुडीन ओंतरल्या समेस्तांक ज्या मुखामोळाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूट कोर म्हणून मागता. अशें बागयोन तांकवार मेरी देवाची माय सांगाती, बागयोन जे तिचो पोती, बागयोन दोरमता, बागयोन तांतून आनी सोर काडीन तुका मारुल्यान ते सगळ्या सांता भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांची सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीप धरून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेक तोल्यांक आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांकडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाळटाचे दिश्ट घाल आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियातूच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जे ते राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. पळयात ही देवा शेळी संसाराचे पाप काटाती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना फुडें उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of the other sacraments. If any non-Catholics are present or persons of other faith or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया D5 पेज 49. Mortace dole, accato di Gesù, tu capolio poco, a casa coi Gesù, mortace dole, accato di Gesù. A casa coi Gesù, in stato uno, di stata rosoro, ciò Gesù ci fu, da ci vero go, ma guardaci dole. Accanto di Gesù, tu capolio poco, a casa coi Gesù. Ma guardaci dole, accanto di Gesù, tu capolio poco, a casa coi Gesù, ma guardaci dole, accanto di Gesù, tu capolio poco, a casa coi Gesù. Istasa di buccia, zagliani denti, portau Gesù ci fu, dici ci vesane, ma volta c'è dole, accanto di Gesù, un capolio poco, a casa coi Gesù, ma guarda c'è dole, accanto di Gesù, un capolio poco,
आवडटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका कोल्यूंक आमकां जागोय जेजू आवडटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका कोल्यूंक आमकां जागोय जेजू दिसा कोल्यूंक वेगळी भाशेन जातीन गाती मोगतांची मोल जेजू ताची गुडार तुकू आवडटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका कोल्यूंक आमकां जागोय जेजू आवडटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका कोल्यूंक आमकां जागोय जेजू आवडटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका कोल्यूंक आमकां जागोय जेजू आवडटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका कोल्यूंक आमकां जागोय जेजू प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैमान वांटो दिलाय आनी आतां बागेवन तांतुनीच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडय. स्वर्गार पावलोल्या आमच्या भाव भयणी पोरी तुजे कायदे ह्या संवसारांत मोगान पाडून पवित्र जाल्ली आमची काळजां तुज्या मोगान वाडूं वचूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उपकार करून बसात. तेरेजनांच्या मिसाची कार्यावळ 5:30 सकाळीं पयले मीस, मागीर 7:45 इंग्लिजीन, 8 वाजता मुख्य मीस, 9:30 वाजता आनी 4:30 वाजता. जांकां मिसां दिवंक खुशी आहा, ओयगोचेक डोनेशन दिवपाची खुशी आहा जाल्यार तांणी ऑफिसांत वेचें. थंय आमची तेच भाशेन तुमच्यो टेस्टिमनीज कोणाचोय मिलाक जाल्यार तुमकां आमचें व्हडलें क्लार्क आहा तें कंप्युटराचेर बरयतलें. थंय वचून तुमी सांगचें. सोविनर रूम उक्तो आहा. तुमकां कसल्योय धर्मीक वस्तू घेवंक जाय ह्यो तुमच्यान थंय घेवं येता. थंय 2 भाशेचीं पुस्तकां जायतीं आहात, पूण 2 हांव केरीत हायलायट करता. चर्चीस ऑफ गोवा आनी होली पिक्चर्स फ्रॉम गोवा. जायती माहिती तांचेर आहा, तुमी ती घेवंक हांव तुमकां एक एडवायस कसो दिता. थंयसर बायकोन तांतुनीचे इमाजीस सेरपेंत हातान घेवन जायत्यो 4 इंच, 7 इंच, 10 इंच आहात, तुमच्यान त्यो घेवं येतात. थंयसर हांव घेवपाक मिसा उपरांत इकेरीत मांडावळ ही मास हांगासर ताका कम्युनियन रेल म्हणटा. आदी कुमिनां अशी दिताले, थंय आसतली. तुमी 2 लायनीन येयात. कुमिन्यांक येता ते भाशेन सायडींतल्या दारान दुसरी माज मोदें कोद आसतली. थंय तावन्यात आनी सायडीची 2 दारां इगोर्जेचो फासाद आहा ते वाटेन भायर सरचें. हांगासर आहा ती सिस्टरी आहात, थंयसर लोक आहात तांकां आनी कॉरिडरां थंय आहा. आमी आतां बदलल्या हॉला कडेन आहलो ती आमी हांगा हाडल्या. ती भायर सरता आसतना उमांक घेवन भायर सरूंक बरें. ते भायर भायर एक आहा इगोर्जेचे भायर 2 स्टेजी कडेन आहात आनी एक बँड स्टँडांत. हे भाशेन लूट जायना जाच्याक सगल्यांक कुमाव मेवता ते भाशेन आमी दवरल्यात.
आमचे कोंफरात भाव तुमकां कितें सांगतात तें आयकात. ते सगळे मांडावळीक जात. उदी करून तुमचें पार्किंग 2 व्हिलर्स पार्किंग हांगा आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग थिंगा थंयसर. जे दिसाक आमी सरमाव केल्लो टू फॉलो ट्रॅफिक रुल्स एंड नॉट टू पार्क एनीवेर, त्या दिसाक तावन म्हाका काल आमची मिटींग जाल्ली कॉन्फ्ररीची. ते सगळे सांबादिकार लोकांक देव बरें करून म्हूण सांग. ते दिसाक तावन सगळी मांडावळ बरी चल्ल्या. कोण झगडना, कोण दादागिरी करना, सारकी बरी भशेन पाक करतात कारां. आनी जितली बरी भशेन पाक करतात काडूंक इजी. ते पासून हांव तुमकां सांगता 2 एक्सीट आहात ना म्हाका हांगाच दवरूंक जाय, म्हाका वगत जाता ना. तुजी पळय टर्न येता थंय दवर. सगल्यांक 2 एक्सीट म्हळ्यार बरें. खंयचे कडेन 2 एक्सीट ना, एकूय एक्सीट आहा. हांवें मुद्दम 2 एक्सीटान दवरल्यान ते मदलें काडपाचें आसलेलें हांवें दवरलें. कित्याक हे वाटेन लोक वेता, पेडणे वेता, तालासा वेता, कलांगूट वेता, अंजुना हे वाटेन. तो म्हापशां सगळीं म्हापशां पणजे वेतात तो रोड व्हेरी इजी, कोणाक त्रास ना, झूप करून पावली. 20-30 झगडीं करतात. आतां म्हाका ते सांगता फादर थँक्यू, लोकांक थँक्यू मूड स्पेशली. जे लोक म्हणटा फादिगार होकोत तापयता, थँक्यू मूड. आय एप्रिशिएट दॅट युअर एक्युमेन टू पार्क वेल. आनी हांगासर आमचे पणजेचो पादवीगार आनी त्याचे दोगूर आयिल्ले ते सोनवारा दिसते म्हणटा माय गॉड वॉट पार्किंग, सारकी इन अ रो, एक भायर ना एक भितर ना. ताणी नोट केला आमचे थंय जायना म्हणटा ती कितें पार्किंग स्टायल सारकी. इतलें एप्रिशिएट करता लोक. आनी आमची नकोत मागीर. तुमी चावी करची न्हय, उक्तें सोडचें. कित्याक कितेंय तर एमर्जन्सी जाता, कोण पडटा ताका व्हरूंक जाय, ते मागीर फ्री आहा ते काडपाक एअर व्हेकल आडकूट जाता जाल्यार. सो हांव तुमकां एप्रिशिएट करता. तुमी बरे भशेन आमचें आयकलें आनी कॉन्फ्ररीचें आयकलें. ते पासून ते कॉन्फ्रर बरें 4:30 येतात हांगा. आनी सकाळीं तांकां कोण फारीक करना, वॉलंटरी सर्वीस तांची. सो कोणें चिंतचें ना तांकां पयशे मेळटात असो तेका ना 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 ना. ते सक्का म्हण येतात आनी मागीर हांगा मिस 11 गेले आनी मागीर परतून 3:30 येतात आनी 6:30 गेले. सगळे आमचे भाव उदारपणी करतात, सॅक्रिफायस करून करतात, तुमच्या मोगान करतात. आनी तुमी कितलीं तापलीं ते तापनात, ते केशे तापपाक नात. तूं आयकना ते तुजो प्रॉब्लेम. आमी तुका सांगलां अशें ताणें म्हाका सांगलां. सो बरे भशेन तुमी केल्यार जाल्यार आमकांय बरें दिसता आनी तुमची लकतूबाय म्हाका दिसता तुमी बरे भशेन करतात. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक आमी कदेलां दवरल्यात थंय. म्हाका कोण हांगा भितर दांडो घेवन येतात, लड मड फुरतात, सगळे कुमिनाक आडकूड. तुमकां थंय दवरल्यान थंय रावात. सांगलां आसतना दांडो घेवन येता थिंगा. पांय पत्तोला थिंगा वचून बस. ती मागीर खंय भायर बसतात, भायर बसून पांय पत्तोला म्हणटात. आनी चडोंकूच आडकोड जाता पांय पत्तोला जाल्यार थंय चडपाची गरज ना. थंय सारकें फ्लॅट आनी रॅम्प आहा हांगासर. पावंडे काडपाचे सांगलां आसतनाच कोत्तात. एकूच आमी जाणटी आहात ती आपल्या भाद्याची कशी. आमी सदांच येताले हय गजेन पावंडे काडून तो तेम गेलो भुरगेपणा वयलो. आतां तुजी एस्ताक बरो ना. हांव लागून इतलो जाणटो जाता, हांव तरनोच म्हूण चिंतता पूण म्हजी कूड मुखार धांवना, मन धांवता, कूड धांवना. सो हांव म्हाकाच सांगता आरे बाबा तूं जाणटो जाताय. ते आमी एक्नॉलेज करूंक जाय. हांव बरो आहा मागीर पडलो जाल्यार कोण कास्तीक काडटा, सून काडटा, दूं काडटा, तूं सुसेगाद न्हिदोन आसतलोय. हे भाशेन मातशें करिनाकात, सांगता तें आयकात. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिंथ आनी फादर जोकीन आहा सदांचे सुवातेर. मीस चलतना, मिसा आदीं, मिसा उपरांत लेगून. तशेंच सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता. तिका मेळूंक सोदता ताणी अपॉयंटमेंट घेवचो ओ तिचो कॉन्टॅक्ट नंबर बोर्ड. ती कोंकणींतल्यानूय करता आनी इंग्लिशींतल्यान. इंग्लंडाक ट्रेन करून हाडलेली ती, हिंगाची न्हू. सो ते पासत दोनी वाट लोक म्हणटा ती कोंकणींतल्यानूच करता. ना, इंग्लीश आनी जायतीं वर्सां तिका एक्सपिरियन्स आहा कावन्सिलिंगाचो. फ्रॉम 97 ऑनवर्ड्स जायतीं वर्सां जालीं. ती बरे भशेन करता आनी इतली एक्सपिरियन्स आहा तिका. ती रोमांकूय पाद्रींक आनी माद्रींक कावन्सिलींग करताली. पाद्रींक माद्रींक कावन्सिलींग करूंक आवगड, लोकांक सोंपें, पूण तुय टाफ ती. आनी तिका सगळें एप्रिशिएट करतालीं. कावन्सिलींग बरें करता म्हण ती.
जायत्या पाद्रींची आनी माद्रींची जिवीत बदलल्यान तेच्या कावन्सिलिंगाक लागून ते पासत ती आसतना तिचो फायदो तुमी घेवचो. पावस जोडटा तेन्ना तुमच्यो सोत्र्यो आनी कापोती, आमी कापत म्हणटा तुमी रेनकोट, हांव तुमी कितें म्हणटात ती, भायल्यान स्पेशल स्टँड्स आहात थंय तुमी लावची. हे दीस पावस पडला ते बरे भाशेन तुमी मांडल्या, तेवूय हांव एप्रिशिएट करता. देव बरें करून तुमी बरे भाशेन ती मांडटात देखून. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहात तांणी स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यात, तुमी तांकां आदार दिवचो. आमच्या आदल्या पातकुराक हांव दिनवासता दुसरे फावटी आयला आनी बरे भाशेन सांगना, ताका एक चाल आहा सांगपाची, मोद आहा ताका सांगपाचें. हांव ताका गिरीत भाश इतले पयस जावन आयला देखून, वास्को जावन आयला देखून आमचें उतर ताणें खाला दवरूंक, ताका आमी गिरीत भाशेन दिनवासता. कालच्या दिसाक हो म्हजो अनुभव हांगा. जाणें कितें मागलां ताका तेंच मागलां तेंच न्हय आनीकूय दिलां अशें लोकूच सांगता. जाल्यार हांवें एकूच वस्त मागलेली, म्हाका हेरूय वस्तू दिल्यात. आनी ते पासत लोक एवर ग्रेटफूल. आनी हो तरी हो व्हडलो माटो घातला, हांगा घातला, तुमकां कुलर फॅन घातल्यात, हांगा 3 TV घातल्यात, हांगाय कुलर फॅन घातल्यात. हें तुमी फारीक केलां देखून. ते दुडू हांव एकठांय करुना. तुमी इन्कम टॅक्स सोदता, आमचे दुडू तुमचे पासत, तुमचे दुडू तुमचे पासत, हे भाशेन. आनी ते पासत तुमी घेतात देखून हांव रिस्क घेवन करता. पूण रिस्क घेवचे आदी मागता सांगता तुमी कळ्ळें, मातशें तूं पळय हांव रिस्क घेता हांव. पूण मागीर लोक आपशींच हाडून दिता. हें व्हडलें, हें देणें, जितलो हांव उदार तितलें तुमी उदार जातात. हे हांवें म्हज्या जिवितांत हांव तर भामटो इमटो कांय हे नाय गरजे, तेंय जाणो. हांव तर इमटो पादिगार आनी भामटो जाल्लो कांय जेवपाचें ना. हांव उदार देखून देवूच तें निर्मिता, देवूच तें करता बैगुंत आंतोनी उदेशी. आनी हांव बैगुंत आंतोनीक उपकारी जायते हांगा तो कोत्ता देखून तुमचे पासत. आनी तुमकां तो सगल्या देण्यांनी बोदता बापा कडेन देणी मागून, जेजू कडेन देणी मागून. तो तुमकां सदांच ताणें आपल्या मोगान सांबाळची. उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सूर पुदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दुनियाच्या या दोनवीरान भोगली पडा, संसार भरलेसलो ताका कोतात बाबा. आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोषान सगल्या वर्तमान. आगी वचून दोने मर्यादास म्हणो, चुकला सेले जिमान चुकीन जियेलो. ताची कडी तुका विरा दिवपाचो, श्रेष्ठ कोताचो. ताच्या वस्तुयांचो पाडपार पोवचेचो, उडी बोलीन बेताकूय पडलेलो. पिडा रोगांच्या सोतेन खलासल्यो, भोग्या दूर जाल्यो. ही सोबान घासून कुर्ता गायोना, ताच्या मनान जैताचे ताळे सोडला. ताच्या बागी वतानान मेलून ताका, दितालो नासतना. सालामोदी मोदी आनी मांडचो, स्वर्गार आसा ताका सोने दसलो.
भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुझ्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळाड नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दुताब, कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, बोर म्हजें मौन जाणवायीन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोती बोरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयिल्लो तोच बाळोक जेजू, तुजी विणवणी म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत आंतून, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळाड नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आंखान पडय. म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतून तूं कावलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोती कर. आमेन. आमेन.
आम्ही शॉर्ट गायन घेऊया. U25 पेज 243. आम्ही पहिलो आणि दुसरो श्लोक गायतल्या. Follow